कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार तुमी जाणा की आम आदमी पक्षान स्वास्थ्य सेवा हेल्थ कॅर हो विशय सामको सिरियसली घेतिल्लो आसा, कित्याक हो विशयूच बरोच सिरियस आसा. आनी तुमी जाणा की फक्त आमी प्रेस कॉन्फरन्स किंवा राजकीय टिका करिना ह्या विशयाचेर, आमी हाजेर काम केल्लें आसा. आमच्या 2 आमदार जे आसा, बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा, तांच्या मतदारसंघान कितलेशेच क्लिनिक्स वेगळे वेगळेचे स्पेशलिस्ट OPDs सुरू केल्ले आसा. तशेंच अश्यो स्वास्थ्य सेवा ज्यो इवन भारतीय जनता पार्टीचो सरकार दिवंक शकना आपल्या स्किमीच्या थ्रू, तसले सेवा फॉर एक्झाम्पल कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स आमचे आम आदमी पक्षाचे आमदार ऑपोजिशनान रावन बाणावले आनी वेल्लीच्या लोकांक पर्यंत पावोवपाक सक्सेसफूल जाल्ले आसा. त्या भायर तुमी सगळे जाणा की आम आदमी पक्षान एक सोशल सर्वीस समाज सेवा म्हणून 32 पेक्षा चड OPD क्लिनिक्स गोंयभर सुरू केल्ले आसा. सो हो विशय आमकां म्हणजे आमच्या काळजा लागीं खूब आसा. तसोच आमी हाजेर फक्त राजकारण करिना, आमी म्हाका दिसता दीस इज अ बीग इशू इन गोवा. लोकांक खूब हाज्या खातीर त्रास जाता म्हणून आमी हो इशू परत परत रेजूय करता आनी ताजेर जाता तितली आमची समाज सेवा जितली करूंक शकता तेय करता. पूण खरें म्हळ्यार हेल्थ कॅर शूड नॉट बी डिपेंडंट ऑन सोशल सर्वीस. म्हणजे गोंयकारांक बरी स्वास्थ्य सेवा मेळप हें कोणें समाज सेवा केली म्हणूनच मेळ्ळी अशें जावंक शकना. ही सरकाराची जबाबदारी आसता ही सेवा दिवपाची, आनी प्रत्येक सामान गोंयकाराचो हक्क आसता ही बरी सेवा मेळपाची. पयर तुमी आयकलां आसतलें हेल्थ मिनिस्टर जे आसा बाब विश्वजीत राणे खंयच्या तरी AC रुमान कसल्या तरी फंक्शनान व्हडल्या एक रिपोर्टरान तांकां विचारलें आनी ताणें एक स्टेटमेंट केलो की आमी एक गॅप एनालिसीस करता की गोंयची जी स्वास्थ्य सेवा आसा, हेल्थ कॅर जो सिस्टम आसा तो आमी कसो इम्प्रूव करूंक शकता. आनी ताणें विचारलें इकतलें म्हणून लागलें. सो आमी बाब विश्वजीत राणेक विचारूंक शकता हेल्थ मिनिस्टराक गॅप एनालिसीस म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें आनी ताका 30 दीस कित्याक लागता, आनी ह्या गॅप एनालिसिसीचेर तुमी कितले कोटी मोडपाचे आसा. कित्याक जर तुमकां खरेंच एज हेल्थ मिनिस्टर गोंयची स्वास्थ्य सेवा इम्प्रूव करूंक जाय जाल्यार तुका 30 दीस लागना, तुका कितलेशेच कोटी लागना, 30 मिनटान गॅप एनालिसीस जावंक शकता. आनी ही गॅप एनालिसीस आमी तुमकां आज फोंडेचे ID हॉस्पिटला बद्दल करून दाखयता, आतांच करून दाखयता. गॅप एनालिसीस करपाक तुमकां 2च सोर्स जाय. एक म्हळ्यार जे एसेंब्लीन प्रस्न मांडिल्ले वता तातूंतल्यान जो डेटा तुमच्याच मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा तो तुमी वाचचो पयलीं म्हणजे, आनी तातूंतल्यान तुमकां कळटलें की ID हॉस्पिटल जें आसा फोंड्या तातूंत कितले सिरियस शॉर्टेजीस आसा, कितले गॅप्स आसा. तुमी म्हणटा न्ही गॅप एनालिसीस, आमी तोच वर्ड वापरुया. एज पर एसेंब्ली डेटा ऑफ जानेवारी 2006 हालींच्याच जी विधानसभा सेशन जाल्ली जानेवारीन, तातूंत रिप्लाय तुमी दिला की देर इज शॉर्टेज ऑफ 110 डॉक्टर्स, 110 डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा ID हॉस्पिटल फोंड्या. स्टार्टींग फ्रॉम मेडिकल सुपरिंटेंडंट MS सुद्दां ना ह्या हॉस्पिटलान, सिनियर सर्जन ज्युनियर सर्जन कोण ना, इवन एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर हेड क्लार्क असले सुद्दां पोस्ट हांगा वेकंट आसा. सो कशें हें हॉस्पिटल चलता म्हाका दिसता खरेंच एक चमत्कार कसो. आनी तुमी जाणा की हाज्या खातीर कितलो त्रास जाता लोकांक. त्या भायर आनी एक डेटा तुमी दिला तो म्हणजे ह्या हॉस्पिटलान CT स्कॅन ना, ICU ना, ब्लड बँक ना, आनी कितलेशेच आनीक प्रॉब्लम आसा जे तुमी जेन्ना न्यूजान येता. फॉर एक्झाम्पल लिफ्ट चलना किंवा AC चलना, बेगीन बेगीन धांवन तुमी तो न्यूज खंय तरी दामपाक बारीक बारीक कामां करता. पूण CT स्कॅन, ICU, ब्लड बँक हे म्हळ्यार व्हडले सिरियस इश्यूज आसा. आनी म्हाका दिसता हे तुमी फक्त मिडिया मॅनेजमेंटा खातीर न्ही, पूण खरें तुमी गॅप एनालिसीस करतले जाल्यार तुमीच तुमच्याच मिनिस्ट्रीन जे रिप्लाय दिला तो मातसो डेटा तुमी वाचचो. दुसरें एक तुमी काम करूंक शकता गॅप एनालिसीस, तें म्हळ्यार प्रत्यक्ष हॉस्पिटलांनी वचात न्ही. फक्त तुमी कोण तरी तुमच्या मित्रान कॉल केलो, ताका बरी स्वास्थ्य सेवा मेळूंक ना म्हणून तुमी हॉस्पिटलान वता, दोतोराचो इन्सल्ट करता, इतल्याच कामां खातीर वता. पेशंटा कडेन उलयात न्ही, तांकां बरी स्वास्थ्य सेवा मेळटा काय ना, डॉक्टर आसा काय ना, वखदां फुकट मेळटा काय ना.
हे तुम्ही प्रत्यक्ष गेला तेन्नाच कळटलें. सो जशें सांगलें, ID हॉस्पिटलाचो गॅप एनालिसीस आज आम आदमी पार्टीच करता तुमच्या समोर. एक म्हळ्यार तुमकां हांव एसेंब्लीचो डेटा दिलो, तशेंच बाब मिनू गावडे आनी बाब संदेश तेलेकर देसाय हांणी काल प्रत्यक्ष ID हॉस्पिटलान वचून विजीट केली आनी थंयची हालत जी आसा ती स्वता तांणी वासपूस करून पेशंटा कडेन उलोवन जाणून घेतली. सो हाज्या बद्दल हांव मागता बाब संदेश तेलेकराक हाजे कडेन ह्या मुद्द्याचेर फुडें उलोवचें. नमस्कार. जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें तशें आमी काल ID हॉस्पिटलाची एक ल्हानशी विजीट घेतली. घेवपाचो इतलेंच हेतू आशिल्लो की ह्या हॉस्पिटलान खरेंच कितें आसा कितें ना हें सगळ्या फोंडेकारांच्या आनी गोंयकारां मुखार हाडपाचें. जेन्ना आमी एंटर केलें आनी थंय जो सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो जो बोर्ड आसा तो जेन्ना आमी पळयतकीर खूब बरें दिसलें. कित्याक हो बोर्ड पळयलो न्ही जाल्यार त्या ID हॉस्पिटल परिपूर्ण आसा, कंप्लीट आसा हो फील येता. हो बोर्ड जेन्ना पळयता तेन्ना हो बोर्ड आमी पळयलो, बरें दिसलें जिवाक की बाबा खूब कितें आसा. इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स वीच आर देर. पूण तशेंच मुखार गेले. जें इन्फॉर्मेशन LAQंतल्यान ताणें आमकां दिलां तातूंत आमकां क्लियर कट सांगलां की जो पेडियाट्रीक सर्जन आसा 3 सँक्शन्ड आसा फक्त एक ID हॉस्पिटलान आनी दोगांची उणीव आसा. तर त्या 2 दोतोरांची उणीव आसल्या कारणान कितें जाता हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां आनी ताज्या खातीर एक ल्हानशें पिक्चर हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हें काल आमी जेन्ना पेडियाट्रीक OPD चालू आशिल्ली तेन्नाचें पिक्चर. हातूंत जर आमी पळयलें जाल्यार आवय आनी बापूय सकाळीं जे 8 वरांचेर 7 वरांचेर आयिल्ले ते दनपारां 2 म्हणल्यार वटवटे काडटाले की केन्ना म्हाज्या भुरग्याचो टर्न येतलो, केन्ना आमकां दोतोर पळयतलो, केन्ना ट्रिटमेंट दितलो. ताज्या नंतर मागीर मेडिसिनाच्या लायनीक रावतले, मेडिसीन घेतलें आनी आमी घरा पावतले. हे वटवटे काडीत हे लोक थंय उबे आशिल्ले. हांच्या कडेन म्हाजें उलोवप जालें, आमच्या टिमीचें उलोवप जालें आनी ताणें सांगलें की कांय वखदां सुद्दां जीं आसात, जी सवाय आसा ती मेळटात, जी सवाय ना ती भायल्यान घेवपाक लायता. हें जर आमच्या सारको सामान्य मनीस हें जर आमी फायंड आवट करपाक शकतात, तशें आमी अध्यक्षान आतां सांगलें की खरेंच गॅप एनालिसीस जर कोणाक करपाक जाय आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक जावं आमच्या CMाक, हू इज द पेरंट ऑफ दीस मिनिस्ट्री, ताणें म्हाका दिसता खंय तरी कित्याक हो हेल्थ मिनिस्टराचो वेलो विस्वास गोंयकारांचो आनी आमचो सगळ्यांचो उडला. आनी म्हाका दिसता खंय तरी CMाकूय तो नाच. पूण CMाक जर खरेंच ना आनी गोंयकारांचें जर तो बरें चित्ता जाल्यार तेणें अशा तरेचें गॅप एनालिसीस करपाक जाय स्वता वचून किंवा ताजे इनर सर्कलांतले जे कोण लोक आसा तांकां धाडून. हें फक्त एक चित्र. फुडलीं चित्रां हांव दाखयतां तुमकां. फुडें जेन्ना आमी गेले 3rd फ्लोराचेर जंय डायलिसीस युनीट आसा, तर एक सायडीन डायलिसीस युनीट म्हणजे डायलिसीस युनीट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव प्रकार. म्हणजे जंय ब्लड तुका ट्रान्सफ्यूज करता परत त्या जाग्यार खंयच्याय तरेची अस्वच्छता जावं थंय कसल्याच तरेचे मेस आसचे न्ही अशें मेडिकल फ्रेटर्निटी सांगता आमी न्ही. पण काल जेन्ना आमी डायलिसीस युनिटा कडेन गेले तेन्ना त्या डायलिसीस युनिटाची परिस्थिती ही आशिल्ली. एका सायडीन डायलिसीस युनीट जंय पेशंटाचें रक्त बदलपाचें काम चालू आशिल्लें आनी दुसऱ्या सायडीन हो सगळो व्याप थंय आशिल्लो. येदो व्हडलो प्रकल्प जेन्ना तुवें बांदून दवरला, येदो व्हडलो म्हणजे अत्याधुनीक प्रकल्प म्हणपाक जाता जंय तुज्या कडेन भरपूर स्टोर फॅसिलिटी आसपाक जाय, थंय तुवें हें कितें केलां?
हे करून ते जे पेशंट डायलिसीस पयलींच ते वीक असतात, पयलींच तांची इम्युनिटी कमी असता, त्या पेशंटाक तूं डेंजरान घालता काय ना हाचें उत्तर तुवें आज गोंयकारांक दिवपाक पडटलें, फोंडेकारांक दिवपाक पडटलें. तशेंच मुखार जेन्ना आमी गेले, हे पिक्चर आसा तें म्हाका चड व्यथीत करता. परत हांव सांगता, कॅज्युअलिटीज अनदर प्लेस वेर देर हेज टू बी सॅनिटेशन आनी थंय क्लिनलीनेस म्हणटा तें हाय लेवलाचें आसपाक जाय. पण जस्ट कॅज्युअलिटीच्या सायडीन सिवरेजीची जी हें आसा ती ओपन आशिल्ली, चेंबराचें लीड ओपन आसा सिवरेजीच्या. वॉट आर यू एक्सपोजींग युअर पेशंट्स टू? कित्याक एक्सपोज करता तूं ह्या नाजूक पेशंटांक जे आपले जीव वाचोवपा खातीर तुज्या हॉस्पिटलान आयला, तांकां तूं ह्या सगळ्या गोश्टींक एक्सपोज करता. चवथी गजाल, आमी जेन्ना टॉयलेटीन पावले, ज्या जाग्यार पेशंट्स वतात तांचे बरोबर येणारे रिलेटिव्स वतात, थंय खूब प्रमाणान अस्वच्छता आशिल्ली. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी काल नोट केल्यो. ह्या सगळ्यांतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की फोंडेचें जें ID हॉस्पिटल आसा तें फक्त नांवा खातीर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून आसा. इट इज लेस देन अ PHC. ते PHC सुद्दां म्हणपाच्या परिस्थितीन ना. थंय निवडसाणीचो इश्यू आसा. थंय जशें आमी सांगलें की असंख्य पेशंट येतात, पेशंट खरेंच खूब येतात. पूण त्या पेशंटाक सेवा दिवपा खातीर जो स्टाफ आसा तो जेन्ना अपुरो पडटा, तो जेन्ना कमी आसता, तेन्ना इंटर्न ते कमी आशिल्ल्या स्टाफाचेर सुद्दां वर्कलोड वाडटा. तांची जी एक कॅपेसिटी आसता पेशंटाक डील करपाची. आमचे खुबश्या स्टाफा कडेन सुद्दां संभाशण जालें, आमचें डिस्कशन जालें. हांव तांकां एक्सपोज करपाक शकना, कित्याक हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचेर म्हाका मातसो एक्स्ट्रा कॉन्फिडन्स आसा, कित्याक हेल्थ स्टाफाक एका विकान 3 ट्रान्सफर मारपी हो हेल्थ मिनिस्टर आसा. सो म्हणून तांकां एक्सपोज करना. पण तांच्या उलोवण्यांतल्यान हें कळ्ळें की स्टाफ कमी आशिल्ल्यान तांचें जें जीवन आसा, तांचेर जो स्ट्रेस आसा, तातूंतल्यान सुद्दां खूब प्रॉब्लेम तांच्या पर्सनल लायफान जाता. तर एका सायडीन पेशंट सफर जाता, दुसऱ्या सायडीन तुज्या खातीर दीस रात झटपी तुजो मेडिकल स्टाफ सफर जाता. आनी एंटायर सिस्टम जी तुवें इतलीं वर्सां, म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तूं आसा, म्हाका सांग मॅक्झिमम टर्म हेल्थ मिनिस्टर तूं आसा. पूण ह्या मॅक्झिमम टर्मान जर तुज्यांनी ह्यो बारीक सारीक गोश्टी जाग्यार घालपाक जायना, जाल्यार म्हाका दिसता तूं खरेंच कॅपेबल ना. हांव परत आमच्या CMाक सांगता की खंय तरी ती जी तुमच्या मदीं जें भिनसलेलें आसा तें फक्त तें ना, बरें आसा अशें दाखोवपा खातीर जगा मुखार तें दाखयनाकात. तें तुमचें पॉलिटिक्स जें इंटरनल आसा तें सायडीन दवरात. आनी तुजो जो हेल्थ मिनिस्टर आसा ताका चेंज कर. ही इज नॉट एबल टू डू इट. ताज्यान जायना. ताजी ती कॉम्पिटन्सूच ना. ही ओन्ली डज PR वर्क आनी आपूण त्या PRांतल्यान तो चित्ता की आपूण जगांतलो सगळ्यांच्यान बरो हेल्थ मिनिस्टर जातलो असो. पूण खंय तरी ताका तें शक्य ना. काल आनी एक गजाल हांव मुद्दाम सांगपाक पळयता. काल सकाळीं जेन्ना हेल्थ ID हॉस्पिटल पोरण्या नाशिल्लो तेन्ना परत सांजचें म्हाका ड्यू टू अ एमर्जन्सी टू अ क्लोज्ड वन, म्हाजो एक लागींचो मित्र हाका एक एक्सिडंट जालो आनी ताच्या मुळे हांव CHC काणकोण आनी ताच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हांगाय पावलो. CHC काणकोणान 2 पेशंट जांकां हेड इंजुरीज जाल्ल्यान दे वेर सस्पेक्टींग इंटरनल ब्लिडींग इनटू देअर हेड्स, इनटू देअर ब्रेन. हे 2 पेशंटांक एम्बुलन्सान घातिल्लो आनी 2 पेशंट भायर रावताले. ड्रायव्हर बशिल्लो आशिल्लो
पूण जो नर्सींग स्टाफ आनी जो MTH स्टाफ येवपाक जाय आशिल्लो ताका कमीच कमी 10 ते 15 मिनटां लागली येवन एम्बुलन्सान बसपाक. दैव सुयोगान तें जें ब्लिडींग आशिल्लें तें जर वाडिल्लें जाल्यार वी वूड हॅव लॉस्ट दॅट पेशंट. ती 10-15 मिनटां कितली क्रिटिकल आसता हें कदाचित तितलीं वर्सां हेल्थ मिनिस्टर रावतकीर तुका समजोवपाक जाय आनी हांव समजता अशी आशा करता. ताजे नंतर जेन्ना आमी हॉस्पिसोन आयले जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा सावथ गोंयचें, and you say that you claim to have made it the most modern hospital of Goa with all the facilities. थंय सुद्दां आमी जें चित्र पळयलें जे कॅज्युअलिटी आशिल्ली त्या कॅज्युअलिटीन अक्षरशः लोक झगडताले डॉक्टरां कडेन. डॉक्टर फक्त 2 आशिल्ले, तुजे नर्सींग स्टाफ फक्त 2 आशिल्ले. जेन्ना इतले पेशंट आसतात म्हाका दिसता IMAचे मेडिकल एसोसिएशन जें आसा तांचे खंय तरी व्हेरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा की रेशियो कितें आसचो, कितल्या पेशंटा फाटल्यान एक नर्स आसची, एक दोतोर आसचो. हो रेशियो म्हाका दिसता इतल्या वर्सांच्या हेल्थ मिनिस्ट्री नंतर आज तुवें परत ताचो नियाळ करचो, परत तें वाचचें आनी त्या प्रमाणे तुवें काम करचें. शेवटाक इतलेंच सांगपाक सोदता की हो हेल्थ मिनिस्टर हॅज फेल्ड व्हेरी बॅडली आनी हांव CMA कडेन मागतां हाका बदलचो. नाजाल्यार तुमचे हेल्थ मिनिस्ट्रीचे हे जे वाबाडे आसात, हे जे पंचनामा जो आमी आज करतात तसो प्रत्येक तुज्या CHCचो आनी PHCचो पंचनामा आमी केल्या शिवाय रावचे ना, इतलेंच सांगता. मिनू गावडे 2 उतरां सांगता. नमस्कार. आतांच आमच्या अध्यक्षान वाल्मिकी बाब आनी संदेश बाबान ऑलमोस्ट सगळें ID हॉस्पिटलांत कितें घडटा तितलें सांगलेलें आसा. म्हाका फक्त तातूंत एकूच पॉयंट एड करपाचो आसा की आमचो फोंडा तालुका जाका जवळ 4 मतदारसंघ आनी बाकीचे शेजारी मतदारसंघ आसा, तेवूय खूब मतदारसंघाचे आमचे हांगासर ID हॉस्पिटलांत तपासपाक येता. जाता कितें, आयले की रोखडेच बांबोळे रिफर, इक्विपमेंट ना, कितें जालें की रोखडेच बांबोळे बरोवन दिता. जो की आमचो एसेंब्लीन रिपोर्ट दिल्लो 2022 पयलीं 800 जाणांक रिफर केल्ले, 834 जाणां, आनी आतां 2025 सोंपलें जाल्यार जवळ 3251 पेशंट रिफर केले. म्हणजे ऑलमोस्ट 4 पटीन हें वाडलें, 4% वाडले पेशंट रिफर जाता. पूण एसेंब्लीन आमचो हेल्थ मिनिस्टर जी आन्सरां दिता की रोखडेंच काम जातलें, हें येतलें तें येतलें, ही इक्विपमेंट येतले, अशे डॉक्टर आसतले, असो स्टाफ सगळो आसतलो. पूण सांगपाक तें सामकें इजी आसता, पूण ग्रावंड लेवल जेन्ना आमी वतात पळयता तेन्ना ग्रावंड लेवल ID हॉस्पिटलांत ह्यो कांयच फॅसिलिटी ना. तुका एक प्रश्न आसा, कितले वर्सां जालीं आम आदमीचो मेंबर आसा? हांव आतांच ह्या ZPच्या इलेक्शनान जाल्ले फाटल्या हेका तेन्ना जॉईन जालो. मागीर प्रश्न ना. ताज्या आदी गोंयांत फक्त हे हितून हॉस्पिटल घेतला हातीन काय आनी तुमी हॉस्पिटलां विजीट केले जे पयलीं म्हणल्यार गोंयभर आतां PHC चलता पळय, तुमकां वाळपय आसा, आमचे मणकय आसा, तेजी बीन तुमी कितें पयल्या चवकशी केल्या? आमी वेगवेगळ्या CHC तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.